तांच्यांनी क्रिस्ती धर्माचो अभ्यास केलो, तांच्यांनी मंगेशी मठ हांगा म्हाड्डोळ ह्या वटेच्या सगळ्या देवळांचो अभ्यास केलो. पण हे सगळें सांगपा फाटलें कारण कितें, तांणी कितें अभ्यास केलो तो म्हत्वाचो न्ही. सगळ्यांत व्हडलें हें की ते जगले फक्त 39 वर्स, 39 इयर्स. पण त्या 39 वर्सांक सुद्दां युवकां खातीर अशे एवढे इतले विचार दवरपी कोण ना. तांचे 10 विचारांतलो सगळ्यांत पयलो एक विचार आयज सुद्दां सगळ्यांक मानता, उठा, जागे जायात आनी आपलें उद्दिश्ट साध्य जाय पर्यंत प्रयत्न करा. हें ताजें एक वाक्य जें आसा त्या वाक्यान तांच्यांनी सगळो कितें जो आसा तो विचार विनिमय आसा तो आमकां सगळे तरुणा फुडें दवरिल्लो आसा. तांकां याद करतना तांच्या विचाराचो वारसो घेवन सगळ्यांनी फुडें वचचें. आनी त्याच बरोबर प्रत्येक भुरग्याक जितले हांव केन्नाय म्हणटा म्हजें हांगासर हें स्टेशन हांगा हें आमचें हांगा करतना मनान विचार आशिल्लो की एक बरें व्हडलें हें जातलें, केंद्र जातलें, हांगसरल्यान लोक येतले, आमी ताजेर अभ्यास करतले, भायरच्या देशांतले लोक येतले आनी तातूंतल्यान हांगसरल्यान ते तातूंतल्यान भितर डिपली वतले. प्रत्येकाच्या हातूंत भितर ल्हानपणान आवय भुरग्यांक काणयो सांगतात, म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराजाची सांगता किंवा रामायणाची आनी महाभारताची सांगता. पण प्रत्येक भुरग्याक स्वामी विवेकानंदाचो धडो हो दिवचो, तांकां एकदां तरी तांकां एकदां वाचपाक दिवचें. इतली गॅरंटी दिता की जर मत परिवर्तन जर जायना, ताजें मन परिवर्तन जर जायना जाल्यार ताजेर कितें म्हणजे हें आमी केदें व्हडलें हें घेवपाक तयार आसा. येदें व्हडलें तांचें व्यक्तिमत्व. उलयता आसतना सांगलें इलाका थांबून घेवन हें सेंटर मडगांवां स्टार्ट केलें. हें व्हडलें काम ताणें केलें अशें हांव मानता. कित्याक जेन्ना जेन्ना प्रश्न येता ह्या देशाचो एक महापुरुश जाणें जगाक तत्वज्ञान शिकयलें. आज पर्यंत आमचे खुबशे अशे स्पिरिच्युअल लिडर्स जाल्यार पूण जगाक तत्वज्ञान दिवपी, आपलो विचारधारा घेवन जगाक सांगपी अशें धाडस त्या काळांत ताणें केलें. म्हणजे हांव तागेलें केन्नाय वाचता तेन्ना येता मेरे प्यारे भाईयो और बहनो इतलेंच म्हटलें आनी ताणें आख्खें तो हे स्टेज हे सगळो हॉल ताणें जिखलो त्या काळांत. असो मनीस ताचे पांय मडगांव शहराक लागले. दामोदराच्या सालांक ज्या रुमांत रावला त्या रुमांत आमी एक गव्हर्नर म्हणपाक आपल्याक पळोवपाक म्हणून वचून पळयलें. राशोल सेमिनरीक ताचे पांय लागले. अशा मनशाक रवींद्र भवनाक अत्यंत आदरान हांगा स्थान केलें. ताका लागून आज ताणें पुण्यतिथी आमकां साजरी करपाची